ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೀಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ मोगाळ भवन आनी भयणीनो पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू मुखार आमी येता गेले त्या आयतारा आमच्या कुटुंबाच्या सान्या संगी त्याच पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसूक आमी आराधन केल्लें नामान केल्लें त्या जेजूची कृपा सगळ्या आपत्याक आमी मागोवन घेतली आनी आज परत आयताराचो पवित्र दीस परत त्या सोमया मुखार आमी आसा त्या सोमयाक आराधन करूंक त्या सोमयाक नामान करूंक आमी सांगत आयल्या
फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत ताणें आमची जतन केल्या, आमच्या कुटुंबाची जतन केल्या, आमकां हर एकल्याक ताणें राखलां सांबाळलां. त्या देखून त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी स्तुती करया, त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. आज आयतारचो दीस, पवित्र दीस आमी मिसा गेल्ल्या जावंक पुरो, वा देवाचें उतार आमी घरांनी आयकलां नियाळ केलां जावंक पुरो. आनी हेच्या वांजेलांत जेसू म्हणटा, खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा. आज परत आमी आमच्या कुटुंबाची दोगां तेगां चौगां आमच्या कुटुंबाचे सांदे सांगाता मेळोवन त्या टीव्ही मुखांतर या डिवायन टीव्हीचेर, डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार जावच्या ह्या आराधनांत आमी भाग घेवन आसा. खंयसर दोग या तेग सांगाता मेळटा सोमी आसा. ह्या सक्रामेंतांतलो जेसू आमच्या सांगाता, आमच्या सवें आमच्या कुटुंबांनी आसा. तर आज आमी परत आमच्या कुटुंबा संगी सांगाता मेळया. ह्या पवित्र जेसूक आमी आराधन करया, नामान करया. त्या जेसून म्हळां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सदां तुमकां मेळटलें, बडया उक्तें जातलें. भावार्थान मागल्लें मेळटा. तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, मुकलो थोडो वेळ त्या सोमया सांगात आमी करसेताना त्या सोमया लागीं आमी मागया, आमच्या काळजांत मागया, आमी सोदया, भावार्थान आमी सोदया आनी भावार्थांत आमी बडोवया आनी भावार्थान बडयल्लें आमकां तें उक्तें जातें. सोमयान त्या केप्याक म्हळें एफाता, उक्तें जा, आनी खंडीत ताचें कान उक्तें जालें. आज आमी भावार्थान मागतना उक्तें जाता. सोमयाचें काळीज मौन आनी सोमयातावन वालता कृपा सकत आशिर्वादां बरेंपण आमकां आनी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक मोगाळ भवन आनी भयणीनो. कित्याक आमच्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. ही आमची बातेनी वो आमचो भावार्थ जावन आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सोमयाची सकत, सोमयाची कृपा आमी जाणा जावया आनी ती कृपा भोगूंक सोडूंक आमी प्रयत्न करया. कीर्तन 105 वाक्य 7 म्हणटा, सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता म्हणटा. सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. वय आमच्या जिवितांत आख्या संवसारांत ताची पदवी मान, ताची सकत वर्ती. त्या देखून कीर्तन 20:4 म्हणटा, सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त गाय. सगळी प्रितूम जावन आसा सर्वेस्पराची आनी तांतली सगळी ग्रेस्त गाय. त्या देखून आमी आनी आमच्या लागीं कितें आसा तें सगळें सोमयान दिल्लें जावन आसा. त्या सोमया मुखार आसा. तर एक घडी बरो आमचे तकले आमी बागावया. सोमयाचें हाजरपण आमी बगया, सोमयाचें हाजरपण आमी ओळखून घेवया. आमच्या काळजांत हांवन त्या सोमयाक आराधन करया, त्या सोमयाची स्तुती करया, त्या सोमयाक नामांकन आमी सांगता म्हणया वा सांगता आमी गावया. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता. मुघल भावन आनी भयणीनो, आमकां आसा तशी संपूर्ण तरान त्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार हाडया. आमकां संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. सर सत्यवंतो ह्या संवसाराचो धनी आमचो देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. ह्या घडये त्या सक्रामेंतांतली कृपा सकत आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक वालतेत आसा. त्या सोमयाचें हाजरपण तर पातयेनीन भावार्थान आमी वळखून घेवया. त्या सोमयाक आमी आराधन करया.
करिया त्या सुमयेची स्तुती करिया त्या सुमयाक आमी नामान करिया आमकांत त्या सुमया मुखार संपूर्ण तरान खालतें करन आमकांत संपूर्ण तरान समर्पण करन आमचे सगळे जिवीत आमचे सुख दुःख कष्ट अनवरा सगळे त्या सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करन त्या सुमयाक आमी आराधन करिया त्या सुमयाक स्तुती करन परत आमच्या खालसान तावन 300 उतरांनी त्या सुमयाक आमी नमन करिया आराधन करिया येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 परत सुमयांची स्वामी तुझ्या मुखार आयल्या भावार्थान आमी आयल्या पातयेनी आयल्या तुझे मुखार आज सगळ भावा बहिणीक हारता सुमया हर एक लागी तुझ्या पांयतळा समर्पण करता प्रत्येक जण घरांनी बसून या आराधनात भाग घेवच्या देवाचो उद्धार नियाळ करूंक सांगता मेळलेल्या सकट भावंडांक तांचे कुटुंबा तांच्या मोगाच्या अंग हर एक लागी तुझ्या पांयतळा समर्पण करता सोमया हर एक लागी तुझे आशीर्वाद हर एक लागी तुझी कृपा वळून दी ओ थोडो वेळ तुझे सांगता घरशिताना हर एक लागी आपोट जेजू हर एका भाव बहिणीक आपोट सोमया हर एका भाव बहिणीक आपोट सोमया हर एक लागी सांगता तू राव सोमया तुझो अनुभव तांकां दी तुझो मोग तांकां दी सोमया तुझे कृपा तांकां दी सोमया हर एक लागी अभिषेक कर सोमया हर एक लागी तुझ्या पवित्रतेच्या शक्तीन अभिषेक कर सोमया तुझ्या कृपेन तांकां बस सोमया तुका जावं नमान सोमया तुका जावं मान वगळाव सोमया तुका जावं आराधना आनी स्तुती सोमया तुका जावं मान आनी वगळाव सोमया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या दिसांनी बाळोक मुरयेक आमी नमान करना आसां बाळोक मुरयेचें नवें आमी चलोवन आसां बाळोक मुरयेच्या वा मुरयेच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयारी करना आसां तर आज ह्या आराधनेच्या सुरवेर आमी मुरयेमायक मान करया मुरयेमायची ससाई आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेवया मुरयेक आमची आवय जावन दिल्लें यस सक्रामेंतांतल्या जेसून ताची आवय जावन आनी आमची आवय जावन दिल्ली आमच्या सांगता आसच्याक आमचे खातीर विनाती करच्याक तर तिचे मुख सांगता त्या जेजू मुखार आमी सरपडया आनी तिचे लागीं आज आमी विशेश तरान मागया आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर सगळ्या संवसारा खातीर प्रत्येक जावन ही कोरोना पिडा बेगीनच नापाय जावच्या खातीर मुरी आमचे खातीर पुता लागीं विनंती करच्याक त्या मरीपात पुताची कृपा सगळ्या संवसारार वालच्या खातीर आनी त्याच मुरयेमायक आमी मान करया एकंतेर्स आमी सांगता म्हणया आनी प्रत्येक जावन ह्या शालोम बांगड्याचेर ह्या शालोम पंगडांत मुखेलपण घेवच्या आमच्या बाबा MP नोरण्णा ताच्या कुटुंबाचेर आनी प्रत्येक जावन आज देवाचे उतार आमचे संगी वांटून घेवच्या ह्या आमच्या बाबाचेर विशेष तरान मागोवन मुरयेच मुखांत्र सुमेची कृपा सकत आमी हर एकल्याचेर विविध तरांनी आमकां ह्या मिसावान कुमो करच्या जावंक पुरो गितां गायनान कुमो करच्या बाबा जॉनाचेर आनी हे कार्य रेकॉर्डिंग करूंक मोगाच्या बाबा सूरज तांच्या दोगांयच्या कुटुंबाचेर सुमेची सकत मुरये मुखान वालचे खातीर आज आमी विशेष तरान मागया आनी हो एकंतेर्स आमचे हात उबारून त्या सुमया कडेन मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र
तुझे राज आमकां येवंक तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास हा आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुपातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन तूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां नेब. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मनाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मनाचे घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता श्रेयम ते दुसदेव अंसदेवी पॉल जगुसो जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां गाती विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ये मुचाचे जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या वजांतले आमकां नेवा सोमेस्तम्या सळकन तुजी काकुतीची गरज असल्या सर्गारून पाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, सप्टेंबर म्हयन्यांत आमी आसा. सप्टेंबर म्हयनो एक विशेष म्हयनो, जायत्या घडीतांचो उगडास काडटा तसलो. प्रत्येक जावन मुरियमायच्या जल्माचे फेस्त आमी आचरण करता. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर, सप्टेंबराच्या 14 तारखेर कुर्साक आमी मान करता. कुर्साच्या जैताचे फेस्त आमी आचरण करता. पूण सप्टेंबर 5 तारखेर म्हणजे कालच्या दिसा आमी 3 घडितां आचरण केलीं वा 3 घडितांचो उगडास काडलो. 3 व्यक्तींचो उगडास आमी काडटा. तर आतां मुगलो थोडो वेळ सोम्या मुखार आमी आसता आसतना सप्टेंबर 5 तारखेर विशेश तरान आनी सप्टेंबर 8 तारखेर जावच्या त्या घडितांचो उगडास काडून थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक, सोम्याक अर्गां दिवंक, सोम्याक आराधन करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, सप्टेंबराची 5 तारीख शिक्षकांचो दीस आमी आचरण करता. मत्ते वसवांजेल अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 3 म्हणटा, जेजू तांच्या सिनोगोगांनी शिकयत, राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदें सर तरेची पिडाशिडा गूण करीत आख्ख्या गलिल्यांतल्यान भोंवलो. जेजू एक श्रेश्ठ शिक्षक आनी शिक्षकी जावन शिकयलें, बरी खबर ताणें परगट केली आनी आपडून हेरांक गूण केलें. जावं बरो शारिरीक पिडेतांव, मानसीक पिडेतांव, आत्मीक पिडेतांव, विविध तरांच्या पिडेतांवन गूण ताणें केलें. एका टिचरीचें वा एका शिक्षकीचें काम तेंच शिकोवचें आनी त्या शिक्षणा मारिपात जें कितें बरी खबर आसा, बरेंपण, जावं बरो शेगून, जावं बरो मावल्यां,
त्या भुरग्यांक शिकोवचें वा तांकां कळीत करचें, ती बरी खबर प्रगट करचें आनी प्रत्येक जावन त्या भुरग्यांक तिच्या तब्येन दिल्ल्या विविध तरातरांच्या सन्निवेशांत गूण करचें एका शिक्षकीचें पवित्र मिसांव जावन आसा. आनी शिक्षक शिक्षकी हे मिसांव करनासात. मत्तेव सुवांजेल अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 9 म्हणटा, लोक ताची शिकोवन आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशां पर्यंत शिकयतलो, तांच्या शास्त्रां पर्यंत शिकयनातलो. अधिकार आसलेल्या मनशां पर्यंत शिकयतलो, कित्याक जेजू एक व्हडलो शिक्षक जावन जे कितें उलयतलो ताचे जिवितांत पालतलो, ताचे जिवितांत जियेतलो आनी त्या देखून अधिकार आसलेल्या पर्यंत. शास्त्री फारिजेव शिकयतले तांचे जिवितांत पाळनातले. त्या देखून एका टिचरीक एका शिक्षकीक आपणाचें मिसांव तें वर्त्या गौरवान करीत तर अधिकारान चलयचें जाल्यार जें कितें ती शिकयता तें तिच्या जिवितांत वा ताणें ताच्या जिवितांत जियेल्यार असलें मिसांव करूंक सुलाभ आनी वर्तें सकत तांकां लाभतलीं. तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी शिक्षक शिक्षकी खातीर मागता आसतना प्रत्येक जण ह्या कोरोना पिडे वरवीं आज आमची इस्कॉलां दामल्यांत बंद पडल्यांत. आज टिचरां वा शिक्षक शिक्षकी ऑनलायन मुखार जावंक पुरो. आज तांच्या घराघरांनी वचून शिक्षण वा शिकाप दिवची ती रीत चलोवन आसा. आज आमी सकड शिक्षक शिक्षकीचो उडास काडया. तांचे खातीर आज आमी विशेश तरान मागया. आज सभा शिक्षक शिक्षकी कश्टांक वळख जाल्यान साबारांक सांबाळ सारको मेळना. साबारांचें काम ओगडावन घेतलां. साबारांक अर्दो सांबाळ आनी त्या सांबाळांनी तांचे कुटाम चलोवन व्हरची आर्थीक अडचणी परिस्थिती आनी असल्या साबार कश्टांक आमची शिक्षक शिक्षकी वळख जाल्यांत. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां शिकाप दिल्ल्या त्या मालगड्या देवादीन जाल्ल्या सकड शिक्षक शिक्षकींचो उडास करतना प्रस्तुत सेवा दिवच्या सकड शिक्षक शिक्षकींचो आमी उडास काडया. तांचे खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. मोगाचेनो एक सांगणी अशी आसा, द गूड टीचर एक्सप्लेन, द ग्रेट टीचर इन्स्पायर्स. त्या देखून खाली एका बऱ्या शिक्षक शिक्षकीचें काम शिकोवचें मात न्ही, तांच्या तबेन दिल्ल्यांक नवें उत्तेजन दिवचें, इन्स्पिरेशन तें दिवचें एका शिक्षक शिक्षकीचें एक वर्तें मिसांव जावन आसा. त्या देखून आनी एक व्यक्ती म्हणटा की, आनी प्रत्येक जावन तो एक व्यक्ती म्हणटा, आय एम प्राऊड टू बी टीचर बिकॉज टीचिंग इज द प्रोफेशन दॅट टीचर्स ऑल द प्रोफेशन. त्या देखून एक मिसांव तें वर्तें एक प्रोफेशन आनी जायत्यांक एक मुखल्या अंतर एक वर्तें व्यक्ती जावन तांच्या जिवितांत विविध प्रोफेशनां विसोवंक तांकां हें टिचरीचें मिसांव आदार जाता. त्या देखून एक शिक्षक शिक्षकीचें मिसांव तें वर्तें जावन आसा. आनी त्या देखून आज आमी तांचे खातीर मागचें, तांचे खातीर आमी बरेपण आशेवचें हें गरजेचें जावन आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमकां शिकाप दिल्ल्या आनी आतां प्रस्तुत शिकाप दिवच्या सकड शिक्षक शिक्षकीचो आज आमी विशेष तरान उडास काडया. कित्याक कालच्या दिसा तांचो दीस, शिक्षक शिक्षकीचो दीस आमी आचरण केलो. आज आमी विशेष तरान तांचे खातीर मागया. केवळ तांचें उणेपण, केवळ तांची अस्गतगाय मात पळोवन तांचे विशयान खोडीकान, तांचे विशयान अपप्रचार करून तांकां विरोध उलोवचें तें मात करचें नाका. ताच्या बदलाक आज आमच्या मागण्यांत तांचो उडास काडया. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार तांकां काडया. त्या जेजूक तांकां समर्पण करया आनी त्या जेजूची कृपा सकत तांचे जिवितांत वाळून दी म्हणून आमी मागया. नवार्दीक व्यक्ती अब्दुल जे कलाम तो म्हणटा, टीचर्स हॅव ए ग्रेट मिशन टू इग्नायट द मायंड्स ऑफ द यंग. तरण्या भुरग्यांच्या त्या मतींत तो उसवाड्याचें कीर्ण पेटोवचें एका शिक्षक शिक्षकीचें वर्तें मिसांव जावन आसा. आनी असलें मिसांव आज आमचे शिक्षक शिक्षकी करनासात. तर तो पवित्र आत्मो आज ह्या सकड शिक्षक शिक्षकीचे देवून येवं दी, तांकां अभिशेक करून दी, तांकां कुरपेन भरून दी, तांचे मिसांव पवित्र करून दी म्हणून आज आमी तांचे खातीर मागता आसतना हर एका शिक्षक शिक्षकिनी मालगड्यांनी
रिटायर्ड जाल्ल्यांनी आतां प्रस्तुत सेवा देवच्या हर एका शिक्षकांनी उडास दवरूंक जाय. तुमचे मिसांव ते पवित्र, सोमयाचे ते मिसांव, सोमयाच्या त्या मिसांवान तुमी वांटेली जाल्यार सोमी एक श्रेष्ठ शिक्षक जावन ताचे मिसांव ताणें जारी केलां. आज सोमयाचे तेंच मिसांव शिकोवचें, बरी खबर प्रगट करचें, गूण करचें, तरण्या भुरग्यांची काळजामाना गूण करचें, हे मिसांव तुमी करनासात. आनी त्या देखून तुमी दुखेस्त जावचें, खंतिश्ट जावचें न्ही. तुमच्या त्या मिसांवांचेर तुमकां अभिमान आसा जाय. संतोशान हे मिसांव हर एका दिसा करचे. तुमच्या तांकी परते ते मिसांव तुमी करूंक प्रयत्न करचे, कित्याक त्या मिसांवाक बेसांव आसा, त्या मिसांवाक आशिर्वाद आसात. तर आज आमी तुमचे खातीर मागता, तो सुमी तुमकां कुरपेन भरच्या खातीर, पवित्रतेच्या सक्तीन तुमकां अभिषेक करच्या खातीर, आनी त्या देखून तुमकां सकड शिक्षकींक ह्या घडये त्या सोमयाच्या पांयां तळाव समर्पण करता. आनी विशेश तरान आज तुमचे खातीर, तुमकां त्या सोमयान अभिषेक करच्या खातीर, तुमचे खातीर विशेष मागणी ह्या घडी आमी सकडां आमच्या कुटुंबांत हांव तुमचे खातीर उबान ह्या घडी आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी अभिमान बघा, तुम्ही ओडपण बघा तुमच्या मिसांवांतय, आनी तुमचे मिसांव जेजूच्या मिसांवा सारकें, ते जेजूची देख घेवन तें खरेपणी करूंक, उर्बेन करूंक तो सुमी तुमकां अभिषेक करून दी म्हणून ह्या घडये विशेश तरान पवित्रत्म्याची सकत पवित्रत्म्यान तुमकां अभिषेक करच्या खातीर आमी त्या स्वादीक आत्म्याक, पवित्रत्म्याक आपोवन उलोवमान त्या पवित्रत्म्याच्या सक्ते कुरपे तुमकां अभिषेक करून आतां आमी तुमचे खातीर मागता. स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तो देवोन ये. स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावोंक ये. दर्तुम्या तुज्या आत्म्याक शिक्षकीचेर अभिषेक कर तांकां. पापान पाटयलेल्या पवित्रत्म्या, जेजून बासयलेल्या पवित्रत्म्या, धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या, प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या. स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तो देवोन ये. स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या संचेतय रावोंक ये. आमचेतय रावोंक ये, मोजेतय रावोंक ये. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, सप्टेंबर 5 तारखेर आनी एक आमी उडास करता, आनी ती महान स्त्री जावन आसा कोलकाताची सांत तेरेस मादर तेरेसा. मते वसवांजेल अध्याय 25 वाक्या 30 आनी 1 आमची निमाणी जर्ती कशी जातेली सोमयान आमकां उगडापें केल्लें आमी थंयसर आयकता, वाचता. सोमी थंयसर म्हणटा, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां, तें राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव थाणेल्लो, तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव उक्तो आसलो, तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव पोरको आसलो, तुमी म्हाका आसरो दिलो, हांव बंदेद आसलो, तुमी म्हजी भेट केली. साहित्य संगती मुंदरसून वेता. आनी तेच वांजेलाचो निमाणें वाक्य 40वें वाक्य म्हणटा, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कोलकाताची सांत तेरेस मादर तेरेसा आज सगळ्या संवसारभर नांवार्दीक जाल्या. तिचो उडास अजुनी
हरी एकल्याच्या काळजा मनांत जिवो आसा तर कित्याक ल्हानांतल्या ल्हानांक तिणें केल्लें तें बरेंपण, ल्हानांतल्या ल्हानांक तिणें दिल्ली ती सेवा, ही जेसूची कूड म्हणली ती तिचें ध्येय वाक्य जावन आसलें. आनी हरी एकल्या तें त्या जेसूक पळोवन, त्या जेसूक देखून, त्या जेसूची सेवा केल्ली, त्या जेसूचे घाई धरली एक वर्ती मान स्त्री जावन आसा. आनी त्या देखून ती संवसारभर नांवार्दीक जाल्या. आज सुमयान म्हणली उतरां ती जी येयल्या, तिच्या जिवितांत तिणें सार्थक केल्यांत. आज इस मादर तेरेजा, कोलकाताची सांत तेरेजा, सांतिनाची पदवी सोडूंक शकल्या ह्या तिच्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाच्या सेवा केल्ल्या खातीर. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज ह्या महान स्त्रियेचो उगडास आमी काडटना तिची देख आमच्या दोळ्या मुखार आमी घेवया. आनी आमी आमच्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक थंय जेसूक पळोवंक, त्या जेसूची कूड पळोवंक, त्या जेसूची सेवा करूंक आज ही स्त्री आमकां प्रेरण जावन आसा. आज आमी त्या जेसू कडेन इस कृपा आमी मागोवन घेवया. मदर तेरेसान म्हणली थोडी उतरां आमच्या मुखार आमी हाडया. हांव तुमच्या मुखार थोडी उतरां दवरून त्या उतरां मारी पात तिचो उगडास जिवो दवरूंक, तिची देख आमी घेवंक हांव एक प्रयत्न करतां. मदर तेरेसान म्हणलें पीस बिगिन्स विथ द स्मायल. समाधान प्रारंभ जाता एका आसो दिल्ल्या मारीपात. आमी आमचो मोला तो आसो आनी एकल्या थंय दिल्ल्या वरवीं जेजूक आनी एका दिता जेजूचें समाधान हरी एकल्याक आमी दिवंक शकता. आनी एक मदर तेरेसान म्हणलें देर आर नो ग्रेट थिंग्स, ओन्ली स्मॉल थिंग्स विथ लव. व्हडल्यो व्हडली संगत्यो नांत, ल्हान ल्हान संगत्यो मोगांत केल्ल्या वरवीं मात्र आसा म्हणटा मदर तेरेसा. त्या देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जे कितें ल्हान संगत्यो ल्हानांतल्या ल्हानांक आमी मोगान आसो दिवन आमी करूंक शकता त्यो वर्त्यो जावंक पावता. त्या देखून सान पावलान म्हणली उतरां हांगासर उड्या आसा काडली जाल्यार आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगासो, आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगासो. तर आज आमी आस्त्या तोंडान एकामेकाक कुमो करूंक, एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक, एकामेकाची दुखां बसूंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार आज आमी जे कितें मदर तेरेसान केलां आमी करूंक शकतले. आनी त्या मारीपात मदर तेरेसाचो उगडास सगळ्या संवसारार जिवो दवरूंक शकतले. आनी जेजूचें मिसांव मदर तेरेसान केलें, आज आमी तेंच मिसांव करून जेजूक आमी साक्ष दिवंक पावतले. पूण सभार पोटी मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी सुकोवन पडटा. आमच्या भावा भयणी थंय जेजूक पळोवंक, जेजूक भेटोवंक, ही जेजूची कूड वो जेजूचो भाव भयण म्हणलें तें देखूंक आमी पळोवंक सुकोवन पडटा. आनी एकल्याक आमी चलोवची रीत आनी एकल्याक उलोवची उतरां आमी जावं आमच्या घरा भितर जावं आमच्या बोवारी आज आमच्या समाजान पळयल्यार एका व्यक्तीक मान गौरव कितलो आसा. आज मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, त्या देखून खरगा वयर खरगां आमच्या संवसारान येवन आसात, पिड्या वयर पिडा आमच्या संवसारान येवन आसा. कित्याक आमचे पाताक सरता, आमी चलची रीत सारकी ना, आमच्या आनी एका भावा भयणीक ल्हानांतल्या ल्हानांक आमी दिवची ती सेवा सारकी ना. त्या देखून आज हें घडोवन आसा. आज जेजू लागीं बोगसांनी आमी मागया, जेजू लागीं आमी काकोलत मागया, दया आमचेर दाखय म्हणून सोमया कडेन आमी मागया. सोमयाची दया, सोमयाची कृपा आमी मागतना मदर तेरेसान खंयच्या मनोभावान आनी एका व्यक्तीक पळयलें, खंयच्या मनोभावान आनी एका भावा भयणीक सेवा दिली, त्याच मनोभावान आमी जे कितें ल्हान ल्हान कामां आमी करता ती बऱ्यांतली बरें करूंक आमी प्रयत्न करया. मदर तेरेसान म्हणलें यशस्वी जोडचें तें प्रमुख न्ही, पूण ताचे की चड ल्हान ल्हान कामां कितल्या प्रामाणीकपणान कितल्या विश्वासपणान आमी करता तें गरजेचें. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आज आमी खंय आसा, आमच्या घरा भितर आमच्या बोवारी आनी एका भावा भयणीक आमी कशें चलयता आनी एकल्या त्या जेजूक पळयता, त्या जेजूक देखता गी, त्या मनोभावान आमी सेवा करता गी.
आमकां आमी विचारया, जर आमी चुकोन पडल्या सुमयेची दया काकोलत मागया. मदर तेरेजान केल्लीं तींच ल्हान ल्हान कामां आमच्या जिवितांनी करूंक कृपा एक घडीभर आमी मागया. मोगाल भावां आनी भयणी, निमाणें जर ती हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव पोरको आसलो तुमी म्हजी भेट केली, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हें केलां गी. जें कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें म्हाका केलें म्हणटा सुमी. तर असल्या निमाण्या जरतेक हांवें आनी तुवें तयार जावच्याक, एकामेकांच्या जेसूक पळोवच्याक कृपा हें गीत आमी गायता आसतना, आमची सूख आमी वळखून आमची दूख आमी धरतना सुमयेची काकोल मागतना ह्या कृपे खातीर आमी मागया. दया तुझी दाखय मोचेर ये सुमिया, कित्याक तुजेर हांव पातीव आसा. अपडानी खून कर म्हाका हे दनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावता. आपण मुझें दारुण काळीस ये सोमिया, मोवाळाय दयाळाय ती तू म्हाका. मोसर हगे रातून निवार ये दनिया, दुस्माना सय मोकोरूंक शिकय म्हाका. दया तुझी दाखय मोचेर ये सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पातीव आसा. अपडानी खून कर म्हाका हे दनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. आपण म्हजी सगळी कूड ये सोमिया, पवित्र तुझ्या स्पर्शांती निर्मळ तूंक. धांवडयसर वायट सकत ये सोमिया, पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका तुंब. पण तुझी दाखय मोचेर ये सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पातीव आसा. अपडानी खून कर म्हाका हे दनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाल भावां आनी भयणीनो, मंगळूर दिएसीस आमची दिएसीस, आनी प्रत्येक जावन मंगळूर दिएसीस उदेंतीचे रोम म्हणलें नांवार्दीक जावं आमच्या भावार्था खातीर, जावं आमच्या जिविता खातीर, जावं आमच्या देण्या खातीर, सभा संगती खातीर आनी ताच्याकी चड प्रत्येक जावन हांगासर उब जाल्लीं देव आपोवण्या खातीर, हांगाथावन उब जाल्लीं देव आपोवनी सगळ्या संवसारार दिल्ल्या त्या सेवे खातीर आज आमची दिएसीस नांवार्दीक जाल्या, वर्ती जावंक पावल्या. आनी ह्या दिएसीसीक मुखेलपण दिल्ले जायते गवळी आसात, जायते आनी जायते गवळी आसात. आनी प्रत्येक जावन आमच्या उगडासान आसचो एक गवळी ह्या दिएसीसीक 30 वर्सांची सेवा दिवन देवादीन जाल्लो तो देवादीन बिस्प आदिक दोतोर बाजील साल्वादोर सोजो सप्टेंबराच्या 5 तारखेर 1996 इसवेंत देवादीन जाल्लो. आनी ताचो उडास आमार आसा, ताचो उडास आमार आसा. आनी कालच्या दिसा आमी तसो उगडास काडला. आज आमच्या मंगळूर दिएसीसीक
सुमयाच्या पांयांत आमी विशेष तरान समर्पण करून आमचे दियेसे खातीर मागता आसतना असल्या एका गोवळ्याक सोय उडास काडया, कित्याक ताणें आमच्या दियेसे मुखेलपण गेल्लें. ताचे मुखांतर जायतें बरेंपण जाल्लें. केवळ आमचे दियेसे मात्र न्ही, बिदार मिसावटानो आमच्या भारत देशाच्या मिसावांती ताणें भागीदार केल्लें. जायतें बरेंपण सगळ्यांनीतल्यान ताचे मारी पास जाल्लां. प्रत्येक जावन आमकां भावार्थ घट करूं आमच्या जिविताक मुखेलपण ताच्या मारी पान मेळ्ळें. त्या देखून ह्या देवादीन बिस्पा खातीर आज आमी अर्घ दितना उपकार आठयतना ताचे मुखांतरी ह्या मंगळूर दियेसेजींत भावार्थ रंबला घट जाला ही आमी मानून घेता आसतना ताचे मारी पास जाल्लें तें बरेंपण आमी वळखून घेतना आज मंगळूर दियेसेज आनी एका गोवळ्याच्या ताच्या उपरांत लुईस पावल्सोस निवृत्त गवळी बाब तांच्या मुखेलपणाखाल आनी आतां प्रस्तुत आमचे गवळी अदीक मानादीक दोतोर पिटर पावल साल्डाना बाब तांचे मुखांतरी आमची दियेसेचे मुखेलपण लाभून आसा. भावार्थाच्या मेटांनी फुडें वचून आसा. जायतीं पंथावनां आसात, जायते समस्या आसात. आर्थीक परिस्थिती आमच्या दियेसेची तितली बरी ना. असल्या समस्यांनी असल्या पंथावनांनी आमी मुखार वेताना आमचे दियेसेचे खातीर मागचें, आमच्या दियेसेच्या गोवळ्या खातीर मागचें, ह्या दियेसेचेन मुखेलपण दिवच्या ह्या धार्मीक भाव भयणी खातीर मागचें आनी लायक भावार्थ्यां खातीर मागचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. आयच्या दिसाच्या वांजेलांत आमी आयकलें एका काळजाची एका मनाची जावन आमी मागल्यार आमकां मागलें मेळटा. त्या देखून आमची सगळी मंगळूर दियेसीज उदेंतीचे रोमन नांव वाडलेली आमी सगळ्यांनी एका मनाची एका काळजाची आमचे दियेसीज जायचे. एका काळजाची एका मनाची जावन आमी मागोंक जाय. आमच्या मंगळूर दियेसीजीन जावं आमचे मदें थोडें सोडून आसा, उणेपण आसा, अस्कतगाय आसा, हें आमी देवाक समर्पण घेवचें. सुमया समर्पण करून एका मनाची काळजाची जावन आमी मागत जाय. आमकांत आमी नाश करूं, आमकांत आमी सकयल घालूं, आमकांत आमी ओढ घालूं आमी चिंतचें न्ही. बदलाक आमी एका दियेसी आमची दियेसी ही सगळी दियेसीज बांदून हाडूं आमी प्रयत्न करूंक आसा, वावर करूंक आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज देवादीन बिस्प अदीक मानादी दोतोर बाजील साल्वादोर सोस बापांचो उगडास करतना तांच्या मुखेलपणा खाली ह्या दियेसीक बळ मेळ्ळां. आज तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागता आसतना प्रस्तुत सेवा दिवच्या आमच्या गोवळी बापां खातीर, आमच्या सगळ्या दियेसीचे खातीर एक घडीभर आमी मागया. मोगाचेनो आमच्या दोळ्यां आमी दांबिया. सगळी आमची दियेसीज ह्या जागांक धार्मीक भाव भयणी आमच्या गोवळ्याक त्या सुमयाच्या पांयां थळ आमी हाडया. प्रत्येक जाण आमच्या दियेसीचे उणेपण समस्या त्या सुमयाच्या पांयां थळ आमी हाडया. ह्या दियेस जावन आमी कितें आशेतां, कितें स्वप्नतां, आमची दियेस खंयच्या पावंडांनी चला जाय म्हूण आमी आशेतां, त्या पावंडांनी चलच्या खातीर आमी मागया. केवळ आमचे दियेसी जावन तें मेळा जाय, हें मेळा जाय, आमच्या गोवळी बापांनी आमच्या ह्या जागांनी तें करी जाय, हें करी जाय आशेवच्या बदलाक आज आमी सगळ्या दियेसी खातीर मागचें आमचें कर्तव्य जावन आसा, आमचें मिसांव जावन आसा. सुमयान म्हळां वसा सगळ्या संवसारार म्हजी सुवार्ता प्रगट करा. आज आमचे दियेसीन सुवार्थ प्रगट करचें आमचें हर एकल्याचें मिसांव, हर एकल्याचें कर्तव्य. केवळ दियेसी बांदून हाडचें गोवळी बाबांचें, ह्या जागांचें धार्मीक भाव भयणीचें आनी थोड्या मुखेल्यांचें न्ही, हर एकल्याचें मिसांव, हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. तर आमी एका मनाची एका काळजाची जावच्या सांगाता आमच्यो पिरगोसो आनी त्या मारी बाद आमचे दियेसीच बांदून हाडूं आमी हाताक हात दिवन वावरूंक सुमयेची कृपा आमी मागया. प्रत्येक जण ह्या कोरोना पिडे वेळार आमच्यो इगर्जो बंद पडल्यो, आमच्या मालगड्यांक इगर्जेक येवंक असाध्य जालां. असल्या परिस्थितीन आसतना आमच्या घरांत हांव जावंक बरो इगर्जांक आमी येवन मागणें कर आमची दियेसीज आमचो भावार्थ ह्या दियेसीन जिवो दवरूंक आमी परत जें कितें आमी फाटल्या दिसान वगडावन घेतलां, आमचें तावन पयस गेलां तें परत आमी घेवच्याक एका मनाची काळजाची जावच्या. तसो पवित्रात्मो दैवीक ध्यानाचो पवित्रात्मो आमकां अभिशेक करून दी. सगळी आमची दियेसीज अभिशेक करून दी, तेजे सक्तेन कृपेन भरच्या खातीर. आनी प्रत्येक जावन ह्या दियेसीन आमी आमचो भावार्थ आमकां मेळिल्लें भावार्थाचें दिर्वें आमी तो जिवो दवरूंक आनी ही दियेसीज बांदून हाडूंक आमची पिरगस बांदून हाडूंक आमी वावरूंक सुमी आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आज आमी विशेश तरान आमच्या मंगळूर दियेसी खातीर आमी मागया. देवादीन जाल्ल्या त्या बिस्प बाजील तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्या उलो मारया, दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या हे देवन
आमचे उणेपण कितें आसा अस्कर आसा त्यो तूं तुज्या सक्तेन कृपेन भर आमी एका मनाची काळजाची जावन आमची दियेसे बांदून आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू. देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तुंदे Touch, Lord. Bless our diocese, Jesus. Anoint our bishop. Jesus, anoint all the priests, all the religious. Bless all the leaders of our diocese, Jesus. जेसू आपण जेसू अभिषेक कर जेसू तुझ्या पवित्र आत्म्यामध्ये फाद आमच्या वडिला आमचे सगळे देश आमचे सगळे फिरगसो आज मी तुझ्या पायांना समर्पण करता तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सत्यन बर सुमिया सत्यन बर खरी एकल्या स्वभावात जीव धरून कृपा दे अभिषेक सुमिया ओ तुझ्या आत्म्याक pour out your spirit Jesus pour out your spirit Jesus heal Jesus पापाचे कुशेक कलसांव सोलो आदार मागतांव जियोंक कालतीची न्ही पापाचे कुशेक कलसांव सोलो आदार मागतांव जियोंक कालतीची न्ही सेवेंत आमकां तुज्या सदांच तिर्क त्यागाचो स्पिरीट आमच्या काळजांत वाड सेवेंत आमकां तुज्या सदांच तिर्क त्यागाचो स्पिरीट आमच्या काळजांत वाड दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तुंदे ओणये तेलांची सुजा दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत हालेलुया 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 मुगाल भवन आनी भयणीनो सप्टेंबराची 8 तारीख मुरयेमायच्या जल्माचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त मंगळारा दिसा आमी आचरण करता कुटाम देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकान देवान दादल्याक रचलें स्त्रियेक रचलें तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा संवसार बरा जेजून कुटुंबां जिवीत एक साक्रमेंत जावन उबारलो देवान जोडला ते मनशान मोडिनाय म्हणल्यार मारिपाक दादल्या स्त्रियेचो तो बांद पवित्र केलो भुरग्या वेळांनी ते कुटाम बरोवंक उलो दिलो आमी कुटुंबाच्या फेस्ताक तयारी करनासा मुरयेमायच्या जल्माच्या फेस्ताक तयारी करनासा आमचें हरी एकल्याचें कुटाम देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा तर आज आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया देवाचो उपकार आमी आठोवया आमच्या कुटुंबांनी कितें उणेंपण आसा कितें उणेंपण पडलां आज मुरये मुखांतर ह्या साक्रमेंतांतल्या जेजूच्या पांय तळें आमी समर्पण करया आनी ह्या घडये विशेश तरान आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आमचे कुटुंबां अभिषेक करच्याक आमचे कुटुंबां पवित्र करच्याक आमचे कुटुंबां आशिर्वाद करच्या खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्याचो आमी उडास काडया जावं पर गांवांत आसात विविध सुवातेनी आसात हर एका कुटुंबाच्या सान्याचो उडास काडया देवा दिन जाल्ल्या मालगड्यांचो उडास काडया कित्याक भावार्थाचें दिर्वें तांच्या मारिपांत लाभल्लें आज आमची कुटुंबां बळिश्ट आसात भद्र आसात ह्या मालगड्यांच्या त्याग साखरे बिसा वरवीं तांच्या खातीर अर्गां दिवया तांच्या आत्म्या खातीर आज आमी मागतना आमच्या वडिलां खातीर आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमच्या युवासानां खातीर आमच्या मालगड्यां खातीर परगांवांत कुटुंबां खातीर वावुरतल्या हर एकल्या खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया त्या देखून मोगाचें न्हू एक घडीभर आमी दिबी घालया आमचे कुटुंबां ह्या पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हाडया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उसावन दरया विस्तारून दरया दोळे आमी धांपया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्याचो ह्या घडी आमी उडास काडया आमच्या कुटुंबांत एकवट आमच्या कुटुंबांत मोग आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आमच्या कुटुंबांत बरेपण आमच्या कुटुंबांत देवस्पण आमच्या कुटुंबांत मागणें आमच्या कुटुंबांत विधेयपण वडिलांक मान गौरव
आमच्या कुटुंबांतल्या युवजनाच्या भुरग्यांचे जिवीत सारक्या वाटेन चलचे खातीर आमच्या कुटुंबांत सगळें बरेपण राज करचे खातीर ह्या घडये आमचे कुटुंब त्या सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. हे कुटुंबाचे फेस्त मुरयेच्या जल्माचे फेस्त आमच्या कुटुंबाचे फेस्त म्हणयेत आमकां तें बेसावांनी भरलेलें संतोशाचें समाधानाचें जावच्याक आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आनी प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांनी कितें उणें पडलां जावं म्हज्या दादल्या तें जावं म्हज्या स्त्रिये तें जावं आमच्या भुरग्यां तें कितें उणें पडलां आज सोमयाच्या पांयांत आमी हाडया. आमच्या कुटुंबाक सोमयाच्या पांयांत समर्पण करया. त्या सोमयान आमचे कुटुंबाक अभिषेक करच्या खातीर आपोडच्या खातीर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया. मोगाच्यानो खालसान तावन पातयेन मागा. सोमयान म्हणा मागा तुमकां मेळटलें, बडया उक्तें जातलें, सोदा तुमकां मेळटलें म्हण सोमयान सांगलां. तर बाबर्थान आमचे कुटुंबाक सोमयाच्या पांयांत समर्पण कर. एक घडीभर आतां आमी कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबाचेर विशेष आशिर्वादां आमच्या कुटुंबाचेर देवच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. उणें पडलें भरती जावच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया. जेजू कडेन आमी मागया. मोगळा जेजू हर एक कुटुंब तुजें देणें जावन आसा. ह्या कुटुंबा खातीर तुका आज आमी अर्घ दिता. तुजो उपकार आमी आठयता. दादल्या स्त्रियेक सांगाता तांच्या मरीपा तुवें कुटुंब रचलां. ह्या दादल्या स्त्रिये खातीर तुका आमी अर्घ दिता. ह्या दादल्या स्त्रियेच्या जिविता खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता. तुका आमी दिन वाचता. जावं आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलां खातीर आमच्या भुरग्या बाळां खातीर युवजनां खातीर प्रायवंतां हर एकल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आनी ह्या सर्वांक आज तुज्या पांयांत समर्पण करता. ह्या सर्वांनी भरलेली आमची कुटुंबां तुज्या पांयांत समर्पण करता. हर एका कुटुंबाक सोमी आपोड. हर एका कुटुंबाक तूं अभिषेक कर. हर एका कुटुंबाक तुज्या सत्तेन भर. हर एका कुटुंबान एकवट समाधान संतोष सोमया राज जावं. कृपा दी सोमया, कृपा दी सोमया. हर एका कुटुंबाक आपोड सोमया. हर एका कुटुंबाक तुज्या काळजाक मोगाचें जावन घे. हर एका कुटुंबाक तुज्या काळजा लागीं जावन घे सोमया. हर एका कुटुंबाचेर तुजी नदर घाल सोमया. अभिषेक कर सोमया, अभिषेक सोमया, अभिषेक सोमया. हर एका कुटुंबाक पवित्र कर. हर एका कुटुंबाचेर तुझे आशीर्वाद वच सोमया. कुटुंबान म्हज्या ओरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या ओरान म्हज्या जेजू जेजू तुवें रावोंक जेजू तुवें कुटुंबान म्हज्या एकवट दितू. कुटुंबान म्हज्या मैपास दितू. जेजू जेजू दितू एकवट Jesus, मैपास touch all the families. आपोड जेजू हर एक कुटुंब आपोड सोमया. अभिषेक सोमया. हर एक कुटुंब अभिषेक. मुझे उल्लासन भरतो. जेजू जेजू भरतो. संतोषान उल्लासन भरतो. जेजू मोगाळ तुवें. आपोड जेजू, जेजू आपोड जेजू. हर एक कुटुंब आशीर्वाद वच. आपोड जेजू, Jesus. जेजू Heal. जेजू तुवें कुटुंबात रावोंक तुवें. जेजू जेजू तुवें कुटुंबात रावोंक तुवें. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो जेसूचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता. सोमया मुखार आमी आसा. आमची ते सवा मागणी कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगला. कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला. तांकां सगळ्यांक प्रत्येक जावन पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी सगळ्या संवसारार विस्तारली ही पिडा बेगीनच नापायस जावच्या. हे पिडेक वळख जावन कश्टातल्या भावंडां खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. सोमयाचे आशिर्वाद आमी घेवया. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागून घेवया आनी हे आशिर्वाद सोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक.
Vitia voda sacramento sesta nama koruya puvilatya rupa mukha nayoriti atharya सर्वोच्च पुष्कृत विश्व भावताची मोठीव्या ससे भाव तशीच पुत उल्हासानी स्तुतीसा पोतवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यात हर्षिता तुका धोकाच्या स्पिरिता समी नावार्था प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंत घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक मान करूंक आमकां दयेन फावो खन प्रत्येक जावन आज आपल्या घरांनी टीव्ही मुखार बसून या आराधनान भागीदार जाल्ल्या हरी एका व्यक्तीचे तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आवोत तांकां हरी एकल्या की तूं राख आनी सांबाळ मुखल्या सगळ्या हप्त्यान तांची जतन कर तांचो वावर फळादी कर दिसपरतो ग्रास तांकां दी आनी सदांच तांच्या बगलेक रावोन तांची वाट व्हरून वच तुज्या बेसावांनी तांकां बस सक्कड वायट विघ्नान तांकां सांबाळ आनी त्या मारिपा तांचे जिवीत मुखल्या सगळ्या हप्त्यान संतच बरी जावं जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन